एक आहा 16 वर्साचो आणि एक आहा 17 वर्साचो. दोन्ही मायनर. दोन्ही मायनस चेडवा. तेंच्यांनी तांकां टिचरीन दिसता 5 टॅबलेटी 2 दिसा पयलीं दिल्लेल्यो. त्यो तेंच्यांनी टॅबलेटी आयज एकट्यान घेतल्यो. 16 वर्साची चेडूं आसा त्यो 5 घेतल्यो आणि 17 वर्साचो चेडूं आसा त्यांनी 4 टॅबलेटी घेतल्यो आणि 17 वर्साचो चेडूं आहा ते बरें आहा आणि 16 वर्साचो चेडूं आहा ते मातशें उमेदीन करता. दोगांय जाणां आयज तेंच्यांनी टॅबलेटी घेतल्यो. मी म्हणटा आनी मजत कशी घेतलेली टॅबलेटी अशें म्हणून सांगतात. तेन्ना एक टॅबलेट घेवपाची भरल्या पोटार घेवपाचें अशें म्हणून तांकां टिचरीन सांगलेलें. कसली टॅबलेटी? आयरन टॅबलेट म्हणजे ओके, कितक्यो दिल्ल्यो? 5 दिले म्हणजे 8 दिसा एकदा घेवपाक सांगला म्हणजे त्यांनी एकदा घेतले. सगळ्यो वांगडाच घेतल्यो. कितक्यो टॅबलेटी त्यो 5 टॅबलेट घेतल्यो? सांगूंक नासले? सांगला म्हणजे आपण पयलीं स्कुलाक एकदा घेतलेले म्हणून ते चिंतून घेतले त्यांनी वांगडाच घेतल्यो. बरं ह्याच्या पयलीं दिल्ल्यो त्यो पयलीं दिवना हांगा कॉलेजी फर्स्ट टायम दिला ते पयलीं स्कुलाक घेतले म्हणटात म्हणून तेजे खातीर घेतले म्हणटा. पण कितें वांगडाच चारूय घेवपाचें कारण कितें बी अशें तुमकां दिसता? खबर ना कितें आपण म्हणलं मिस्टेकन घेतलं आता कि दोगांयनी पयलीं म्हणटा स्कुलाक घेतलेले आनी कांय जावना आले म्हणून घेतलो म्हणटा पण सिस्टमाक म्हणजे कॉलेजीन सांगलेलं आहे म्हणटा 8 दिसा एकदा घेतलं आपण मिस्टेकन घेतलं पाहिजे.